भावांनो आनी भयणींनो, जेजून केलां तशें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. जेजून केलां तशें आमी करुया हो आमचो हेतू आसा आयचो. आमी इतलीं क्रिस्तांव लोक हांगा आसा, आमचे मदें दुस्पोट कित्याक जाता काय की जेजून सगल्यांक एकठांय केली, सगल्यांक कोणाक भायर रावंक ना. आमचे मदें गरीब कित्याक आसा काय, सगल्या गरजेवंतांक जेजू पावलो. आमचे मदें झगडीं जातूच शांती कित्याक ना काय, कारण जेजून सगल्यांक भोगशिली. जेजून केलां तशें आमी करुया हें आमचे कडेन जायना, करूंक एकदम अवघड. आमी करूंक गेले तर कांयच जावचें ना. देखून जेरमिया एक अशोक्त मनीस आसलो, आमचेच भाशेन अशोक्त मनशाक देवाचो अनुभव जालो. देवान ताचे जिबेक हात लायलो म्हणटा थंय, हें बरोवपाचें, पूण त्याच्या अंतस्करणांत एक ताका अनुभव जालो देवाचो. आनी हो अनुभव जातूच ताचें जिवीत सगळेंच बदल्लें. सगळें बदलून तो अशोक्त मनीस ताचे कडेन उलोवंक जायनासलें, तो वचोन लोकांक प्रवचन दिवंक लागलो. 12 आपल्या आपोस्लांक पळयात, जेजू बरोबर ते सगळ्याक वेताले. ओचोरयां पळयलीं तेणी, सगळीं ओचोरयां पळयलीं. जेजूस कितें सांगता तें आयकलें. जेजू बरोबर ते भोंवले, खाल्ले, पियेले. पूण जेजू कुर्सार मत्तूच कितें जालें? जेजू कुर्सार मत्तूच पडोन गेले सगळे. तांचो अनुभव जावंक ना, एकल्यान जेजूक विकून दिलो. जेजू बरोबर आसतानाय तांच्या जिवितांत बदल येवंक ना. पवित्र आत्मो एक एकट्याचेर येवन तांच्या जिवितांत बसल्यान म्हणटोच तांचें जिवीत बदललें. तांणी जेजूक स्विकारलो आनी ते सगळे संवसाराक वचून जेजून परगट करूंक लायला आनी त्या प्रमाणे करूंक लागले. देखून दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां तशेंच सांगता, जेजूचें मन तुमचें जावं दी, जेजू तुमचेर भितर आसूं दी, जेजू तुमकां फुडें व्हरतलो. जेजूचो अनुभव जालो तर कोणाच्यान बंद करूंक जायना. जेरमियाक बंद करूंक जावंक ना, 11 आपोस्लांकूय बंद करूंक जावंक ना. आमचे आंकवार मरयेक पळयात, आंज बडवो तिचे थंय आयलो, ती घाबरली. आनी मागीर आंज बडव्यान ताका सांगलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, देवाची आवय तूं जातली. तिचें जिवीत बदललें. आनी तिणें कितें म्हणलें? जावं म्हजें ताय तुज्या उतरा प्रमाणे. जेजू तुज्या काळजांत आयलो, जेजूक तुवें अनुभवलो, तेन्ना तुज्यानी आनी कांयच करूंक जायना. जावं म्हजें ताय तुज्या उतरा प्रमाणे. देखून जेजू बेस्तर 72 शिश्यांक धाडटाना कितें म्हणटा? कांयच व्हरो नाकात, जेवपाक व्हरो नाकात, वाणो घाली नाकात, एकूच वाणो घालून वचत म्हूण सांगता. कित्याक? कांयच नाका तुका. जेजू आसल्यार आख्खो संवसार तूं बदलूंक जाता. देखून जेजून केलां तशें आमी करुया तर हो जेजूचो अनुभव आमकां आसूंकूच जाय. आनी हो आमच्या काळजांत आसता. क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना, आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या काळजांत रिगता, जेजू म्हजे ताई एक जाता आनी हांव आनी जेजू बरोबर चलता.
घडये आमच्या जिवितांत हो अनुभव आमी ओळखून घेनात आनी आमी आमचें आपलेपण घेवन फुडें सोदता. मोरयेन म्हणलें, जावं म्हजे ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हो अनुभव घेतोच हो आमचे काळजांत जेजू रिगता. आमी मिसाक आयल्या म्हणटच आमचो भावार्थ सांगता, जेजू म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या अंतस्करणांत येता. आतां हांव न्हय, भाग्योन पावला म्हणटा, हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय आसा. जेजू म्हजे वरवीं काम करता. आनी अशें आमी खरोच भावार्थ दवरलो तर तेन्ना हो आख्खो संवसार आमी बदलूंक जाता. जेजून 3 कार्यां केलीं. पयलें, सगळ्यांक एकठांय करूंक तो आयलो. संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमचे ताय आसा, सगळ्यांक एकठांय करूंक. एकठांय म्हणजे कितें? कशे परी एकठांय करूं? कसलोच भेदभाव ना. भेदभाव नासतना सगळ्यांच्या परंपरेक, सगळ्यांचे भाशेक, सगळ्यांक मान दिवन एकठांय करपाक. आनी 2 वस्तू केल्यो तेणें. पयलो, गरजेवंतांक पावलो. जूंय गरजेवंत आसात थंय ताचें काम पयलें आसलेलें. आपलेपण नासतना जेजूक कांयच मेळोंक ना. आपलो जीव पासून दिलो. कारण देवाचें कार्य आमचे पासत. जेन्ना आमी ही होस्ट वयर काडून म्हणटा, ही म्हजी कूड, ही तुमचे पासत. जेजू म्हणटा तुमचे पासत. ही तुमची काल्स, ही तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां पासत. हें जेजूचें कार्य. आनी तिसरें म्हणजे हें एकदम म्हत्वाचें. हें सगळें करूंक आमी अशोक्त जोगडीन जाताच, जावतेलींच. पूण जेजून कितें केलें? कुर्सार पासून सगळ्यांक भोगशिली. तो घेवन बसोंक ना. अशोक्त मनशाक आपल्याक मारले त्या लोकांक पासून ताणें भोगशिलें. आनी कोण एक जाणार बरयता, तूं खरोच मनीस जाल्यार, खरोच तुजे थंय देव आसल्यार तुका चवकशी करूंक जाय. पळय कितल्या जाणांक तूं भोगशिताय. हें कार्य जेजूचें. आनी आमी म्हणटा भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे देखील असले आमचे जायते मनीस आसात. असलो अनुभव जावन भाग्यवंत जुझेवाज श्रीलंकेक गेलो. मदर तेरेझान सगळें सोडून, व्हडले कॉन्व्हेंटांत आसली ती दार्जिलिंग, सगळें सोडून 5 रुपया बोडसान घेवन गरिबांचे पासत गेली. जेजूचो अनुभव जावन. 2च नांव सांगता कारण आमकां उदाहरण. आनी फ्रांसीस शावेर हांगा ह्या रस्त्यांचेर तो भोंवलो 500 वर्सां आदीं. व्हडलो जाणार मनीस. ल्हान ल्हान राजा आमच्याय देशांत आसलेले, खूब राजा आसलेले. हांव गुजरातांत काम करता, वयता थंय राजा आसलेले. एक राजाचो पूत, व्हडलें सिंहासन नासलें, एकदम हुशार, तकलेन एकदम हुशार. त्या तेंपार पॅरीस शारांत व्हडली युनिवर्सिटी आसलेली, सोर्बोन म्हणून. थंय शिकोंक गेलो. पूण थंय ताका जेजूचो अनुभव जालो. आनी जेजूच्या अनुभवान ताणें सगळें सोडलें. आनी ह्यो 3 वस्तू करूंक तो फुडें सरलो. पयले ते जेजुईत आसात हांगा, हांव सारकें सांगता जाल्यार मागीर सांगात दुसऱ्यांक. पयले ते इज्रायला वचोंक कोत्ताले. आनी आयचो शुभ वर्तमान मनान घेवन आमकां कांयच नाका, पोती नाका, व्हाणू नाकात, एकूच आंगावडें घालून ते पारिसाकतान वेनीस म्हणटा थंय बरेच पयस दिल्लीतान गोंया सुमार पावले चलोन, भीक मागोन. जेजू आसा, आमकां कांयच नाका.
अशें करून ताणें सगळें सोडलें. पूण तेन्ना तांचे कडेन तुवें वचोंक जावंक ना. रोमांत येवंक रोमांक पावले ते. असलें आपलेपण सोडून शांतीन ते पापसाहेबा कडेन गेले. तेन्ना गोंयां येवंक सांव फ्रांसिसाक तर काडलो नासलो. ताका इग्नास आपलो सेक्रेटरी करूंक सोदतालो, कारण तो तकलेन हुशार. पूण एकलो दुयेंत पडलो आनी त्या तेंपार हांगा येवपाक कितले म्हयने लागताले ते नोको हांव 6, 8, 9 फ्रांसीस शावेराक सांगलें तूं वच. सगलें सोडून हांगा आयलो. ताका पाप साहेबान आपलो प्रतिनिधी एम्बेसेडर केलो, नानश्यो म्हणटात तेका, भारत देशाक. पूण तो त्या तेंपार त्यो पातमारी येताल्यो, इंजिनाच्यो बोटी नासलेल्यो, सगळे दुयेंत पडटाले, वोंकताले. ओ पाप साहेबाचो प्रतिनिधी एम्बेसेडर सगळें सोडून तांची सेवा करूंक लागलो. गोरजेवंतांची सेवा पयली. हांगा पावतोच हांगा खंय लायलेले आसतले तेंची बोटी. ताका रूम आसलो खंय प्रतिनिधी कसो, तो सोडलो तेणें. आनी त्या तेंपार 1542 त्या तेंपार जे मिशनर आयिल्ले तांणी हांगा लोकांक हॉस्पिटलां बांदलेलीं. त्या हॉस्पिटलांत वचून लोकांची सेवा करूंक लागलो. जेजूची पावलांचे बेतातूर जूंय गरज आसा, जूंय गरीब आसा, तें काम सांव फ्रांसीस शावेराचें पयलें आसलेलें. आनी हें घोडये जायत आमच्या भारतांत ही परंपरा आसा धर्मशाळा आनी हॉस्पिटलां करपाची. पूण असली मॉडर्न हॉस्पिटलां घोडये पयलेच पावटी तांणी हांगा सुरू केली आसतली. तितलेंच न्हय, फ्रांसीस शावेर बरो शिकलोलो मनीस. तो जाणा आसलो शिक्षणा वरवीं लोकांची उदरगत जातली, लोकांचो सुदार जातलो. आनी ताचें धान मन शिक्षणाचेर आसतलें. तुंय ते वाटेन वेताना आमच्या लोकां कडेन खबर नासतली, एक आर्क आसा, सेंट पॉल्स आर्क म्हणून. ती कॉलेज मोडली. पूण थंय एक कॉलेज आसलेली, पाद्रीपणाची कॉलेज न्हय, लोकांक शिकोवपाची कॉलेज. 1542 त्या वर्सांनी, आतां ती मोडून थिंगा फकत एक आर्च उरला. आनी सांव फ्रांसीस शावेर गोंयांत चड तेंप आसूंक ना, सगळ्याक भोंवतालो. ताची उर्बा इतली आसली, केरळाक गेलो, तामिळनाडूक गेलो, मलेशिया गेलो, जापानाक गेलो, आनी मागीर शेगीन चायनाक वचूंक वचतना थंय मेलो. 10 वर्सां भितर इतलो तो भोंवलो. पूण ताचें एक म्हत्वाचें काम आसलेलें. केरळाक गेल्यार थंयची कॉलेज कशी चलता, तामिळनाडूक गेल्यार थंय शिक्षण कशें चलता. आनी जंय दोतोन शिकयतालो तो पूण इस्कॉलांच आसतालींच. देखून इगोर्जे कांयच इस्कॉलां आसात, कारण जेजूचो मोग ह्या लोकांक सगल्यांक शिंपडावंक, तांची उदोतोर करूंक फ्रांसीस शावेरानूय आपलें दान मन घातलें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर इतलो भोंवलो आसतना गोंयांत तो म्हाका दिसता 13-14 म्हयने आसलोलो 10 वर्सांनी. पूण ताचो असर ह्या आपल्या जिवितान जेजू भाशेन गोरजेवंतांक पावून, जेजू भाशेन सगल्यांक एकठांय करूंक, जेजू भाशेन बोगसणें दिवंक. कोण सांगतात एक जापानीज आयलो म्हूण, ताचेर जायतीं बोगलांटां आसलेलीं आनी ताणें ताका बोगशिलो. लोकांन ताचेर जायती बोगलांटां घातलेलीं. सांव फ्रांसीस शावेर जेजू भाशेन सदांच आसलो. पूण ताचो तो व्हडलो मनीस म्हणून हांगा इस्कॉलां बांदूंक येवंक ना, जेजूचो अनुभव जालो म्हणून. आनी सगळे सांगतात रातचो तो सदांच प्रार्थना करतालो. हो जेजूचो अनुभव परत परत आपल्या काळजांत हाडूंक, त्या प्रार्थना वरवीं व्हडलो राजाचो पूत हांगा आमच्या गरिबां मदें, हॉस्पिटलां मदें, ह्या त्या तेंपार व्हडल्यो गाडयो नासलेल्यो, हांगातान केरळा वच, हांगातान तामिळनाडू वच, हांगातान मलेशिया वच, हांगातान जापानाक वच, आनी शेवटी हांगातान चायना वच. ही ताची उर्बा
ही ताची उर्बा, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, सगळ्यांक शांतीन एकठांय करूंक, हें आमचें गोंयचें हेरांस. दिस इज द हेरिटेज ऑफ गोवा, शांव फ्रांसीस शावेराची. आनी आमी सगळो लोक हांगा एकठांय जाले वती जेजूक आमी अनुभवला. अशें न्हय की सांव फ्रांसीस शावेर, मदर तेरेजा, बागयोन जुझेवाज शांतीन व्हडलें दाखयनासतना पळयात पाद्र आग्नेलाक पासून व्हडलें काम करूंक ना, पूण आपल्या सरभोंवती शांती हाडली. हेच परी आमच्या परिवारांनी, आमच्या गांवांनी जेजूक अनुभवलो तर आमचें जिवीत जेजू भाशेन जावचें. जेजू भाशेन जालां तो तेन्नाच जेजून केलां तशें आमी करूंक जाता. आमचो व्हडलो नमुणो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आसा. जायतो लोक काम करता, जायते लोक मदर तेरेजाची खबर करता. मदर तेरेजा जशे 100 आनी 1000 सिस्टरी आनी फादर असल्या खेडेगांवांनी काम करतात. कोणाक खबर ना, तांचे फोटो येना, पूण ते असल्या गरिबांक, हांव गुजराताक आसा, गुजराताक पासून कितले सगळी उदरगत जे शिक्षणान जाली आनी कितें जाली ते पयलें ल्हानशें बी ह्या जेजूच्या मोगान गेल्ल्या लोकां वरवीं जालें. आनी जेजूच्या मोगान तर आमी पडत आनी जेजूचो अनुभव तर जायत. येरमिया भाशेन, मरिया भाशेन, 11 शिश्यां भाशेन, आपोस्तलां भाशेन आनी कांय करूंक जायना, कोणाच्यान बंद करूंक जायना. तो अनुभव जालो तर हो मोग, ही शांती, हें बोगसणें दुसऱ्यांक दिवंक कोणाच्यान बंद करूंक जायना. हें आमी आमच्या काळजांनी अनुभवूंक फावो. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर मागणें करता, सदां मागणें, आनी मागण्या वरवीं जेजूचें बोड तो घेतालो. ताचे वरवीं हें करूंक जायना, पूण जेजू तुजे थंय आसा, जेजू तुज्या सांगाता आसा, हें करूंक जाता. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें आमचें कार्य. जेजू भाशेन, जेजूक घेवन, जेजू आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या कुडींत रिगतलो, तो आमी घेवन गेलीं तर पयलें आमच्या परिवारांत भेदभाव करून नासतना एकठांय करूंक जाता. आमच्याच परिवारांत, आमच्याच शेजाऱ्याक जीं गरजेवंत आसात तांकां आमी पावूंक जाता. मदर तेरेजा एकूच आसा न्हय, जायतीं जाणां, सगळीं आमी मदर तेरेजा जावंक जाता. आमचें ल्हान ल्हान करूंक, व्हडलें करून न्हय. आनी आमच्याच परिवारांत कितले आमचे गोराबे आयज पयस पयस वेतात, कारण बोगसण्याचो अनुभव आमकां जायना. आमी सगळीं एका वयर बसूंक कोत्ता, जरी बोगसणे आसतले तेन्ना खरो गोराबो जातलो. हांव व्हडली वस्त सांगना, आमच्याच जिवितांत, आमच्या गरिबांत आमी केलें तर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलां ते भाशेन, जेजू भाशेन जावन जेजून केलां तशें आमी करूं येता.